केंद्र म्हळ्यार पाकिस्तान न्ही, राज्याच्या हिता खातीर केंद्र सरकार आसता। न्हंयाचें राष्ट्रीयकरण जाल्यार न्हंयांचो विकास जातलो आनी जून गोंय सरकारान MOU सायन केल्लो ना। वेंचणुको लागीं आसा आनी नाका आशिल्ल्या विशया वेल्यान लोकांक भडगावपाची कामां कांय लोक करतात म्हण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार उलयला। सरकाराच्यो गोवा स्कॉलर स्किमीच्यो स्कॉलरशिपी दितना तो उलयतालो। डेव्हलपमेंटा खातीर सांगता, त्यामुळे न्हंयची नॅशनल हायवे म्हणून जर ताका रिकॉग्निशन मेळटा आनी तातूंतसून जर ताची इम्प्रुवमेंट जाता, डेव्हलपमेंट जाता, न्हंयो कोण उखलून व्हरतलो काय कितें? आनी वी हॅव नॉट सायन्ड MOU एज सच, पूण केंद्रान राज्या बरोबरच्या देशभरांतल्यो न्हंयच्या बाबतींत निर्णय घेता आसतना गोंयच्या बाबतींतूय घेतला। केंद्र म्हणजे पाकिस्तान न्हय। आमचे हित पळयणारे सरकार पयले फावटी म्हणजे खऱ्या अर्थान राज्याचे हित पळयणारे सरकार आमकां मोदीजींच्या रुपान पयले फावट मेळ्ळा। गेल्या 2 वर्सांत आमी बेनिफिट्स घेतले हे पळोवंक जाय। जेंकां काम कांय ना ताणें ते न्हंयेचो आतां विशय करतात। कोणें माड घेतले, मागीर वर्मीन एनिमल घेतले, खंयच्या ठिकाणान ते विशय म्हणून आतां हो अरे नॅशनल हायवे चलतात गोव्यान। आमी मायनिंग कॉरिडोरचे 2 कॉरिडोर्स आमी टेंडराक आसात आनी 3रो कॉरिडोर हो 2 हायवेंक जोडलो वता आनी त्यामुळे तो केंद्रान घेवचो आनी हायवे म्हणून डिक्लेअर करचो हे आमी सांगणारे लोक। म्हणजे रस्त्याचे हायवे चलतात आनी न्हंयेचे वॉटरवेज जाल्यार कितें जालें काय म्हणटा हांव? कितें बिगडलें? कोण न्हंयो उचलून व्हरतलो काय कितें? तेंचो विकास जातलो, प्रगती जातली। बेटा खंयच्याय विशयाचेर नाटकां करची न्ही आनी राजकारणां करची न्ही। म्हाका कळटा इलेक्शन 4-5 म्हयन्याचेर आसल्यामुळे विशय सोदून काडचे पडटात। ज्यांच्या हातान कांय ना तांकां हेच गोष्टी करच्यो पडटात। गोंय सरकाराचे गोवा स्कॉलर येवजणेचो अंदू वर्सा सुमार 20 विद्यार्थ्यांक लाव मेळ्ळा। फुडले वर्सा 30 भुरग्यांक तरी मेळटलो। शिक्षणाक वता आसतना पयशांक लागून आमचे भुरगे शिकूंक शकले ना हे जावचें न्हय। गोवा स्कॉलर्स ही अशीच योजना। गोवा स्कॉलर्स ही योजना तशीच 2002 सुरू केली बाब परिकाराच्याच काळात। जे विलक्षण बुद्धिमान विद्यार्थी असतात आणि ज्यांनी हायर एज्युकेशन म्हणजे खास करून पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपा खातीर केवळ फॉरेनाक गेले अशें न्ही, इन इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एक्सलन्स जर तांकां देशांत किंवा भायर ऍडमिशन मेळ्ळें आसा जाल्यार तांचो थोडो शिक्षणाचो भार सरकारान घेवचो ह्या योजनेतून गोवा स्कॉलर्स योजना काढली आणि त्या पासून आतापर्यंत ही योजना चलता। अंदू 20 जाणांक आमी आता त्या योजनेचो फायदो दितले। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। वास्कोत फुलकार आनी फळवाल्यांचे बरेच पेटले। शंकराच्या देवळा मुखार अकस्मात फळवाल्यांनी गाडे लायल्या पण देवळात येवपी कांय लोक आनी थंयची देवळाची साफ सफाई करपी बायलो चाळवल्यो। ती म्हणटात तांकां देवळा फुडें कोयर आनी घाण नाका। गाडेकार म्हणटात तांकां नगरपालिकेन देवळा कडेन गाडे लावपाची परवानगी दिल्या। आमच्याकडे काहीच ना। आमचे किती असा आम्ही वर्सान एक पटी हिंगा वाढदीस करता, शिवरात्र चलता, सोमार हिंगा जायते लोक येतात, दूध पिता, सगळे लोक बसता उठता सगळे। त्यांना हांगा घाण करपाक आमकां जावचे ना। हांगा गाडे इतले आमकां नाका, बाकी तुम्ही कितें करा, गाडे इतले हांगा नाका आमकां। आमच्या देवाकडे घाण इतली नाका। देवळाकडे न्हू आमी सदां घाण सफाई करता, सोमार भरता हांगा। येदे व्हडली शिवरात्र भरता, येदो व्हडलो हांगा वाडदीस जाता। ताका लागून देवळा फुडें गाडे दवरप ना। आमी ह्या देवळाक लागून झगडून मेले। आमी इतली सफाई करता, हांगा हाडून देवळा कडेन घाण करता म्हणून 10 फावटी तरी कंप्लेंट म्युनिसिपालिटीन दिले आमी, पूण तेंच्यांनी एकदां कंप्लेंट घेवंक ना आमची। आनी हांगा आतां गाडे दवरपा न्हू इतली आमची विनंती बाबा। इतली नाका कळ्ळें।
आमच्या देवाक भेटून येता फाल्यां आमचे हे सगळे ते सत्रे बित्रे घातले जाल्यार आमकां मागीर फाल्यां आमचें देवूळ दिसपाना आनी लोक मागीर येतालो तो बेजारतलो हे इतलेंच आमचें सांगपाचें आनी गाडे इतले आमकां नाका हांगा ते खंयी तुमी हे करा। आता दीपक नायक ने हमको इधर गाड़ा बटा के लो करके बोला। उधर से कौन हटाया तुम लोग को? वो होटल वाला निकाला। होटल वाला निकाला। वो जगह किसका था पहले? वो जगह म्यूनसिपालिटी का चाहे नहीं, वो म्यूनसिपालिटी का चाहे, उसको प्रॉब्लम होता बोल के वो निकाला। हम जाके चेयरपर्सन को मिला, वो हमको इधर बटा बोला। पहला किधर बैठा था उधर बटा के लो। इधर गाड़ा रुका था, इधर जगह खाली था बोल के बिल्डिंग बंद था, बंद रहने में इधर जगह खाली था, सब लोग लगाया था। लाइसेंस का गाड़ा था, पूरा चेक करके लेने दो। अब उसमें क्या हो गया, अब इधर बिल्डिंग तैयार हो गया। पहला इधर बैठा था, हम इधर पहले सरकार इधर पहले कैसा बैठा था वैसा बैठता बोल के वापस लगाया। कुछ क्या प्रॉब्लम नहीं, गटर पे ऐसा रख के बीच में लगाया, फुटपाथ पर लगाया नहीं इतना ही। और कुछ लगाया, माल लगाने की जा रहा है, अभी वो लोग गाड़ा निकालता है ऐसा बोल रहा है। हम कुछ भी बोला नहीं वो लोग को, अस्तित्व बैठा। अभी म्युन्सिपालिटी क्या बोलता। आम्ही नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष दीपक नायकाक मेळ्ळे। तो म्हणटा गाडेकारांक जागो करून दिवप ही ताची जबाबदारी न्हय। समज थंय झगडी कोण करता, तुम्ही थंय कोण झगडी करता जाल्यार झगडी तेणी करपाची न्हू, तेंच्यांनी हांगा येवपाचें। आफ्टर ऑल ऑथॉरिटी आमी आहा, तेंचो कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार आमी सॉल्व करतले। एक्चुअली जे गाडे आसा तांकां पर्मनंट जागा खंयसरूच ना। ही जे तेंच्यांनी जे गाडे आसा ते फाटल्यान एक बिल्डींग जाल्लेली आसा आनी बिल्डिंगेक समज ते ऑक्युपन्सी मेळटलो जाल्यार तेंच्यांनी सरावंडींग एरिया क्लीन करपाक जाय। आनी एज पर कायद्या प्रमाणे जे गाडे आसले पळय ते पयलीं जाग्यार ते प्रायवेट प्रॉपर्टीन कोणाचे आसलेले, सो तेंच्यांनी तें ऑब्जेक्शन हाडलें, तांकां काडपाक जाय। सो तेंच्यांनी भायर सरल्या। आतां भायर सरून ते खंय बसतात कितें बसतात तें हांवें पळोवंक ना। तांकां खंय तरी म्हाका अशें इट इज नॉट नेसेसरी की हांवें तांकां खंय तरी एकोमोडेट करपाकूच जाय अशें, पूण खंय तरी जागा आसा जाल्यार थंय तांकां एडजस्ट करपाचें हांवें थारायलां। अशें न्हू की दुसऱ्यांक त्रास करून तांकां बसयतलो थंय जावचेंच ना। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घेऊया एक ब्रेक।